नमस्कार. साश्टीकार ह्या कार्यावळीत तुमकां परत एकदा येवकार सगळ्याक. सद्याक गोंयचें वातावरण तापलां आनी तापलां ते एकूच इश्यूचेर, ते म्हणजे आमचे PWD खात्याक भितर जी नोकर भरती जाल्या ताजेर. आनी आतां आनी एक बोवाळ जावपाक लागला आनी लोक सगळे सोशल मिडिया पळय सगळे येदो व्हडलो बोवाळ जाता. सगळे लोकांक पडून गेले आनी ओपोजिशन आसात, मेजर ओपोजिशन आसात, ते हाजेर कित्याक आवाज काडनात? हो सद्याचो इश्यू कितें दिसता तुका? ओपोजिशनान सद्या आवाज काडना. आतां तांगे बी कितें बरें जालें आसतलें ना. तुमी तर एक तर तशें म्हणपा जातलें खंयचीच पार्टी अशी ओपनली आयली ना. काँग्रेसीक अमित पाटकरान काबराला पुरतो तो तागे ओपोजिशन तो थंय कुडचड्यार तो स्कोर करपा लागून केलो. काबराला पुरतो न्ही, तो तागेलो आनी एक इश्यू आसा की सगळी इतले भ्रश्टाचार आसा तांचेर कितें एक्शन तो ओपोजिशन लिडर सारको वचून सायलंट आसा. एक ट्वीट सुद्दां ना तागे. ते कोण सोशल मिडिया पळयता ते सुद्दां काडना. ते प्रेस नोट धाडटा पळय ते सुद्दां वोगया. ओपोजिशन लिडरूय वोगया ना. आज ओपोजिशन लिडरान एक स्टेटमेंट आमचे कडेन म्हणल्यार गोमंतका खातीर जो ताचे कडेन मागयलो तेन्ना केला की तो म्हणटा की हे सद्याचो BJPचो सगळ्याक व्हडलो जर प्रॉब्लेम जर कितें आसलें जाल्यार तांचे कडेन म्हणटा जे तांचें प्रेशर म्हणटा धनाचो प्रेशर आसा. धनाचे हाजो प्रेशर आसा म्हणटा तो. म्हणल्यार चड लोक आसात, चड हे आसात, ताका लागून हे सगळे तो म्हणटा की हो जो सगळो होच न्ही, हाजे पयलीं जे सिलेक्शन जालें आतां आनी कितें जाल्यात वादांतल्यान हाजे म्हणटा ह्या सगळ्याचे एक इंडिपेंडंट हातूंतल्यान इन्क्वायरी जावपाक जाय आनीक कोण दोशी आसल्यार तांची कारवाय जावपाक जाय. हें सुशांत आतां एक म्हाका दिसता गेल्ली रेस्तारा साकून चालू आसा. जेन्ना गोमंतक हाडटा तेन्ना ओपोजिशन लिडराचें कर्तव्य आशिल्लें पयलीं आवाज म्हणटा तो ताणें काडपाक जाय आशिल्लो. तो पयलीं ताणें काडलो ना आज पर्यंत. आज तुमी म्हाका दिसता कॉन्टेक्ट करा आनी ताणें हें केलां ना जाल्यार ओपोजिशन लिडर रोखडो ट्वीट करता तागेले ते कोण आसा ते धाडटात हें करतात. ते ताणें करपाक आसलें ते ताणें केलें ना. म्हणजे हाजे वयल्यान कळटा ओपोजिशन पार्टी पयलीं वीक आसा आमगेली सामकी. धनाचो हें तांचे कडेन आसा. धनाचो आसा तो बरो. तुमी करा न्ही, तुमी कितें आवाज काडना तर तुमी रस्त्यार देवपा आसले खंयच्या हाका लागून तें देंवलें ना. दुसरें आमी म्हणटात जेन्ना अशी घोटाळे जातात PWD कितें हो पयलोच घोटाळो न्ही. गेल्ली हाजे पयलीं पावसकार आसतनाय जाल्लो. हांव म्हणटा इंजिनियर ऑफिसर सगळे ते आसात. इवन म्हाका दिसता चीफ ऑफिसर चीफ इंजिनियर आसा तो उत्तम पार्सेकर तो एक पावसकारा टायमार आशिल्लो आनी आतांय आसा. आनी हे सगळे प्रोसेस ताणें करपाक जाय, मिनिस्टरान करपाक जाय. ताका एक्सटेन्शन मेळ्ळा मेन म्हणजे. आज आमचे कडेन आतां श्रीराम रायतुरकार हो जो RTI एक्टिविस्ट आहा तो उलयतालो आनीक तो म्हणटा की फाटले खेपेक उत्तम पार्सेकारान त्या दीपक पावसकाराच्या हातूंत भितर हें जालो बोवाळ केलो, स्कॅम जालो आनीक ताका म्हणटा 1 वर्साचें एक्सटेन्शन मेळ्ळें. आनी आतां डिसेंबराक म्हणटा तो परत ताका एक्सटेन्शन मेळ्ळा. फाटल्यान जेन्ना हो जाता सो एक एक्सटेन्शन मेळ्ळें हें करतकीर ताका एक्सटेन्शन मेळटा काय म्हणटा होच प्रश्न न्ही. हांव कितें म्हणटा तांचेर कित्याक कारवाय जायना? दीपक पावसकारा तुमी टिकेट दिली ना बरें आसा, ताका काडलो ताका उडयलो भायर सगळें बरें आसा. हे ऑफिसराचें कित्याक जायना? ऑफिसरूय जबाबदार आसा न्ही. जेन्ना हायका जालें जावं हाजें जालें तांचे ऑफिसरांचेर आयिल्लें कळ्ळें तुका. हायका जालें तेन्ना दिगंबर कंपनीन डायरेक्ट सांगिल्लें की तो आपूण न्ही ताणें सायन मारिल्ली ताजेर एक्शन जाली. आतां हांचें कित्याक जायना? PWDचेर जर घोटाळो जर जाला जाल्यार हांचेर जावपाक जाय एक्शन. आनी एक कितें आसा की चीफ सेक्रेटरी हो चीफ विजिलन्स ऑफिसर बरोबर. एक तर येदो व्हडलो जर बोवाळ जाला आनीक इवन जर प्रिमा फासी बसून तातूंत जर कितें तथ्य दिसता आसत जाल्यार आतां बसून ताजें कर्तव्य आशिल्लें की ताणें हे सगळे जे हे आसा पेपर्स आसात अशें म्हणटात की पेपर्स ते आसात ते थोडे ब्लँक धाडलेले. एक पेपराचेर 2 तरेचे अक्षर हे आसात. एक हाजेर एक हे आमचे एक गुळो जे केल्यार दुसऱ्यो एक प्रश्नाक 2 गुळे मार्क जाल्ले आसात. येदो व्हडलो जर बोवाळ जाता जाल्यार आतां मेरेन जावपाक जाय आशिल्लें की हे सगळे जे पेपर्स आसात ते खरें तर एक चीफ सेक्रेटरी आपले स्व म्हणून एक्शन घेवन ते सीज करपाक जाय आशिल्ले, ताची चवकशी जावपाक जाय. एकदम बरोबर तुका सारको पॉयंट हो तुगेलो. चीफ सेक्रेटरी जो मेन आसा ताणें घेवपाक जाय हाजेर एक्शन. ताणें सुमोटो तूं सांगता तशें सुमोटो घेवपाक जाय हाजेर आनी कितें तें दाखोवपाक जाय जनते मुखार. हाजे पयलीं जालो तोय तसो आसा, थंड आसा कळ्ळें तुका. आतां नवो आयलो म्हणून बोवाळ जाला ताजेर तरी करा न्ही तुमी कितें तरी. आनी एक हांव जाल्लो संजीव रायतुरकार तूं वळखत आसतलो तोय आनी ताणें आमचे दिसता म्हाका आमचो पार्सेकाराच्या अगेन्स्ट ताणें कितली तरी कंप्लेन केली आनी इवन म्हाका दिसता दिल्ली बसून वचून ताणें ती म्हणटा गोश्ट वेगळी. संजीव रायतुरकारान आतां उलयता आसतना एक पॉयंट काडलो की तो म्हणटा
हे 40 आमदार चोर. कारण तो म्हणटा कितें जाण तूं हे कितें बोवाळ जावचोच न्ही म्हण प्रत्येकाक 3-3 जागा हे दिल्यात म्हणटा. आनी आतां जो आनी एक हे आसा हे रिकमेंड केले आमी रिकमेंड केले 3 जाण आयले, आमी रिकमेंड केले 2 जाण आयले अशें जेका आमदार सांगतात. तुमी रिकमेंड करपी कोण? बरोबर आसा गेले सारकें ते गेले. फाटले दिसा सुद्दां सिल्वेरान एक डायरेक्ट फेसबुकार पोस्ट घाल्लो आय एम गिवींग द जॉब लेटर्स म्हणून. जॉब लेटर दिवपाक तूं कोण? जॉब जेन्ना सिलेक्शनान वता तेन्ना मेरिटाचे मेळपाक न्ही. म्हणजे हे कोण आतां जॉब दिवपी? जॉब वांटपा दवरल्या थंय यो तुका हांव दिता एक, तुका एक दिता, तुका एक दिता अशें करून तशें जायना न्ही तें. म्हणजे तूं म्हणटा एक तर तूं म्हज्या पांया कडेन यो जाल्यार तुका जॉब मेळटलो आनी तूं कितलोय शीक नाल्यार कितेंय कर तुका कांय उलयना पालोद ना. सारकें अशे तरेन अशें जालें नाटक. एक अशें दिसता की येतलो बोवाळ जातकीर कोण तरी कोर्टाक वतलो असो दिसता तुका किंवा हायकोर्ट ह्या सगळ्या हाजी सुमोटो दखल घेतलो अशी दिसता तुका? कोर्टा वतलो जाल्यार पळोवया आतां पळोवपा पडना कोण वतलो कोणा अशें पडून गेल्लें आसा जाल्यार कोण वतलो. नाल्यार अजून पर्यंत आतां तुका सांगलें तशें ओपोजिशन लिडर इतले दीस ओगी आशिल्लो, थंड आशिल्लो सारको, कोणूच आवाज काडपाक तयार ना हाजेर. आतां काल ते वेंजीन विचारलें ताका, तो फक्त हाजेर उलयता जॉबांचेर उलयना. वेंजीन एक प्रश्न काडलो तो म्हणटा की आका आमचो तो काब्रालाचेर हाजे कांय उलयच ना, तो उलयता तो आका आमचो इंडक्ट केला तो म्हणटा ओपोजिशन जी रुलींग पार्टी आसा ती डिफेक्शनाक प्रमोट करता म्हूण. ताका इंडक्ट करप मागीर तुमी 8 जाणां घेतले आनी एकट्या तुमी भितर हाडटा तातूंतलो म्हणजे तुमी ओपोजिशनाक ताका डिफेक्शनाक तुमी आनी प्रमोशन दिता म्हूण. हांव आज आम आदमी पार्टीचो जो गोवा प्रेसिडेंट आहा तो सद्याक आवट ऑफ इंडिया आसा आनी हांव आतां ताचे कडेन आतां फोनाचेर उलयतालो हांव. तो म्हणटा की हे अशें जर जालां जाल्यार तो अन्याय भुरग्यांचेर आनी तो जावपाक जायना अशें ताजो हे आसा. पूण तो तरी आसा तो हो इशू काडून हो इशू कुशीन दवरून तो म्हणटा की तो तेंच की अशें हांगा दिवप म्हणल्यार तुमी डिफेक्शनाक प्रमोट करप म्हणजे तुमी आमचे बरोबर फुटून येयात तुमकां मंत्री करता असो. आनी तिसरो तो म्हणटा आनी एक तो काब्रालाक काडून उरता ताजेर तातूंत एक कॉमेंट आसा की BJPची हीच स्टायल. BJPक जो पर्यंत मनशाचो म्हणजे ताजो उपयोग जाता तो पर्यंत दवरता आनी मागीर ताका काडून उडयता. सो म्हणटा ताजे कोतान की काब्रालाचो जो उपयोग आशिल्लो तो BJP खातीर काबार जालो सो ताका ताजी गरज ना आतां ताका काडून उडयलो. आनी तो म्हणटा आपूण पयलीं BJPचो कितें कार्यकर्तो आनीक आपल्याक जेन्ना कळ्ळें अशें हे सगळें यूज एंड थ्रो पॉलिसी आहा ती जेन्ना आपल्या कळ्ळें तेन्ना आपणाय कुशीन चल्लो म्हणटा तो आपल्या फकत एग्जाम्पल दिता. पूण तो म्हणटा BJPचे हेच मूळ धोरणान तो म्हणटा आतां एकल्याक कळ्ळा थोडो तेंप राव म्हणटा आनी एक 2-3 जाणां कळपाचें आसा काडटले अशें कळपाचें आसा म्हणटा. यूज एंड थ्रो म्हणल्यार BJPची यूज एंड थ्रो पॉलिसी कितें म्हणटा ती एक जालें. आनी एक आज मडगांवकारां खातीर आमगे दिंडी सुरू जाता त्याच हाजेर मुद्दाचेर आनी एक हें जाता. बाबू आसगांवकार रस्त्यार आयलो आनी बाबू आसगांवकाराची जर मडगांवकारां जर वळख आसतली म्हळ्यार तूं एखादें ल्हान आसतलो म्हजे सारके ते ताका वळख आसतली की बाबू म्हणटा कितें गांधी मार्केट सगळे मनशाक हाडप आनी आठवड्याक एकदां तरी म्युनिसिपालिटी येवन ती म्युनिसिपालिटी ताचे काम पॅरलायज करप. आज बाबून परत तेच केलें. आज सामको पयलीं थंय गांधी मार्केटाक वतलो थंय बोवाळ केलो मागीर ते हांगा तो म्युनिसिपालिटीक येवन स्वप्नाचेर बसून थंय हें केलें मागीर चेअरपर्सना कडेन उलयलो हे सगळें जालें. पूण इश्यूज बाबूचे इश्यू आज काडले ते कितें काडले तुवें एक सांगलें तें बरोबर. पयलीं साकून तूं बरयतालो तेन्ना हांव तुगे वाचतालो बाबू घेवन येतालो ते मोर्चा. आज पर्यंत सेम परिस्थिती आसा. तुका दिसता गांधी मार्केट सुदारला बाबून म्हाका दिसता हजारांनी मोर्चा हाडले म्युनिसिपालिटीचे ताजे मागीर तागे भावांनी हाडले. आज पर्यंत सुदारला गांधी मार्केट खंयच्या वेल्यान आनीक इलिगल एक्सटेंशन तांगेली आसतली म्हणल्यार बाबून नासतली पण बाबू सपोर्टराचे. आतां बाबून थंय एक बरी घोशणा केली गांधी मार्केटाक हाजे फुडें भायली तांबडी भाजी विकपा दिवपाना. गांधी मार्केटाक गोंयचीच तांबडी भाजी विकपाक मेळटली. भायली म्हळ्यार कर्नाटकांतल्यान जी भाजी येता तांबडी भाजी फक्त तांबडी भाजी ती विकपाक मेळपाना ताणें सांगलां. आतां थंय कोण हाडून विकता तर भाजी? बाबुले सपोर्टर विकता मरे. आतां बाबून 1000 मोर्चा काडिल्ले हाजे फाटले ताजोय कांय फायदो जालो ना. आयच्या मोर्चाक तागेली डिमांड आशिल्लो एन्क्रोचमेंट काडा म्हण. आतां तुवें सांगलें तशें एन्क्रोचमेंट काडा गांधी मार्केटाकच कितलोसो एन्क्रोचमेंट आहा तो जर तुमची मार्केट कमिटीन काडलो जाल्यार म्युनिसिपालिटीन करत ना. निदान म्युनिसिपालिटी एक लेटर करा तुमी बाबा हो अमको अमको दाखोवन दिया तूं हो चलता म्हण. दुसरी तागे थोडेशे रेनोवेशनाचे हें आशिल्लें.
पूण बाबूक म्हाका दिसता आयच्या मोर्चांतल्यान एक दाखोवन दिवपाक जाय, आपल्या प्रेझन्स दाखोवन दिवपाक इतलेंच अजून आपण मडगांवां मडगांव आसा आनी आपूण गांधी मार्केट पॅरलायज करपाक शकता हें एक दाखोवन म्युन्सिपालिटी म्युन्सिपालिटी ती गांधी मार्केट बंद केलें जाल्यार मडगांवकारां थोडीशी खूब मडगांव आनी बाकीच्या एरियेक मेन भाजी मार्केट न्ही तें भाजी ना जातली. हें ताका एक दाखोवन दिवप हें म्हाका जाल्यार दिसून आयलें की ताका दाखोवन दिवपाक आशिल्लें की आपूण मडगांव गांधी मार्केट बंद करपाक शकता. एक उतराचेर बाबुल्या येतात लोक. सो हातूंतल्यान बाबू आनी एक फकत मडगांव पुरतेंच हें करता काय आनी खंय आगो हें दिवपाक सोदता की हिंट्स दिवपाक शकता पळय बाबू अजुनूय आसा. हय ही टोटल हिंट तागेली की बाबू अजून आसा, बाबू मडगांव पावर आसा, दवर्ले एरिये ते हांचेर पावर आसा अशें तागे म्हणजे लोक आपल्या फाटल्यान आसा हें एक ताका दाखोवपाक जाय आशिल्लें. आनी गांधी मार्केटान बाबुलें प्रेझन्स आसा हें ताका दाखोवपाक जाय आशिल्लें. आनी हातूंत भितर कांयच अशें हें ना. बाबून एक हें काडलो मुद्दो तेन्ना ताका बरें म्हटलें गांधी मार्केटा रिनोवेशन म्हणटा उरलां, टायल्स म्हणपा सकयल घाल्या. ताका चेअरपर्सनान उत्तर दिलें बाबा म्हणपाक लागलो आपणें ओपनिंग केलां, तुगे भावान तागे भावाली चली थंय कावन्सिलर ओपनिंग केलां. तें ओपनिंग कित्याक केलें काय म्हणटा तूं अर्दें काम जर जालां ओपनिंग करपा न्ही तुवें. हय जालें. आतां हो सगळो ह्या आमचो मडगांवाक साश्टीक एक तरेचो आवाज जाल्लो आसा. तरी हातूंत भितर आनी एक मडगांवकाराची पारंपारीक दिंडी काल साकून दिंडी म्हळ्यार दिंडेचो जो उत्सव सुरू जाला काल साकून सुरू जाला आनी तो बरें सामकें एक मोठ्या उमेदीन सुरू जाल्लो आसा. आतां आमची शुक्राराक दिंडी जावपाची आसा. मडगांवाक दिंडेचो मूड येवपाक लागलो. मडगांवाक म्हळ्यार हरी मंदिरा कडेन सारको एकदम दिंडे मूड आयिल्लो आसा. सामकें तुका पारंपारीक ते प्रोग्राम आमगेले भजन हें तें लोकांची येणावळ म्हणजे लोक वचपाक लागले देवा पांय पडपाक जावं थंय आयकुपाक हें सामकें मी आयलो. दिंडेचो मोल केन्ना येता जे दिंडे पयले सारके स्टॉल बील लागता तेन्ना सारको दिंडेचो चड हें वाडटा. पूण बाकीचे कडेन तांगे प्रोग्रामाचे सामकें एकदम बरो मूड आयिल्लो आसा. ह्याय वर्सा म्हाका दिसता वर्सा भशेनच दिंडी सामकी उत्साहान जातली. उत्साहान जातली. कोवीड ना जाला, कोवीड सोंपला, लोक नाये म्हणल्यार सगळे आतां मेकळेपणान भोंवपाक लागला. पोरूं बसून मातसो भंय आशिल्लो की तेन्नाच भियारले की गर्दी जाली जाल्यार जावची ना हें जावचें ना. ह्या फावटी तो भंय ना. तो भंय ना म्हजे कोतान दिंडेक परत एकदां पयलीं जी आमची सामकी ज्या नेटान जाता त्याच नेटान ह्या फावटी दिंडी जातली अशें दिसता. मडगांवकारा खातीर ही एक बऱ्याची गजाल. कारण ह्या दिंडेची मडगांवकार प्रत्येक वर्सा वाट पळयत रावतात. आनीक ती दिंडी आतां सुरू जाल्या. ह्या आनीक 2-3 दिसाक तो माहोल आनीकय वाडटलो. आनीक म्हाका दिसता मडगांवकार तातूंत रंगून वतलो. आमी ह्या दिंडेची शुभेच्छा मडगांवकाराक आतांच दिवया आनी ही चर्चा सोंपोवया. फुडली कार्यावळ आयकुपाक तुमी तयार रावात. तो मेरेन तुमकां सगळ्याक नमस्कार. पळयत रावात गोमंतक TV.